उभी राहूया, याज्ञिका होकार देऊन गायन घेऊया A9. बाबाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू इश्टानो आमी सगळीं कुशाल आसात कित्याक आमच्या देवाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाचो संतोष आमी समोरतात आनी ह्याच कुशालकायेन ह्या वेळार इमिसा भेटेन भाग घेवंक आयिल्लीं आसतना आमी आमची उस्के कोणती दुखी प्रश्न भाग्योन तांतुनीचे विणवणेन देवाक उबारूंक हांगासर आयिल्लीं आसात जायते फावटी हें जेजूचें पुनर्जीवनपण आमच्या जिवितान बरे भाशेन जिवंक आमी चुकल्या ह्या वेळार आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं बोगसणे मागुया काळजांतां दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो प्राण हो म्हजो प्राण हो म्हजो बडो प्राण ह्या बसत वागून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Ami tuka wakanta Moima deva Utsorgi ani shanti
ताच्या इष्टाक संसारी सुम्या जेजू क्रिस्ता पापाच्या एकल्या सुता सुम्या देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे महिमा देवा पूर्ण स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या संगाती देवापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा पूर्ण स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी ह्या वेळार आमची देसावां देवा मुखार आमी घालुया. प्रार्थुया. सुर्गींच्या मोगाळ बापा, ही पास्क पुरवीन आमची असोकताय तुवें आमकां गोठायचें ओको दिलें आनी आत्मीक बांदपासांतलीं आमकां सुटून तुजी कुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केलें. तूं आमकां तुज्या सुर्गीच्या देण्यांनी ओदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार सुपूर्णायेन बगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समयार पेद्रून सुदेवांक म्हणलें, तुमी कुसार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचें आख्खें गोराणें थीरपणान जाणा जावचें. हीं उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदुतांक तांणी म्हणलें, भावांनो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या समेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, ए नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर बांदून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3,000 लोक ताच्या जम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सगळीं म्हणोया, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तृत्वां विस्वाशीपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सबाब,
सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोलाच्या काळार दानोन दितलो. सबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सबाब सर्वेस्पराचे प्रिती संवसार उपोट बोल्ला. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy, सर्वेस्परा, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. जिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमान तुका सोमिया. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधीन पळयले जाल्यार धवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तोकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नोकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळोन ताका म्हणलें, राबोणी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव अजून बापा सरशीं चडूंक ना, पूण म्हज्या बाबाशीं वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशीं, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशीं हांव चडून वेतां. मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका न्ही तुका क्रिस्त. इश्टानो, एक घोणयेन खंय गोटेरान 3 पिलां काडलेलीं आनी 3 पिलां खंय वेळ काळ भरल्या उपरांत तीं फुटलीं आनी तांत्यांतली भायर सरलीं आनी आतां हूंय तांचो वेळ पावलो एके भाशेन उबोंक. एक पील म्हणोंक लागलें, हांव त्या उबोंक त्या मळबाक दोत्तेलीं, हांव वयर उपतेलीं आनी हीं हूंय सपनां आवडे घेवन आसलें. पूण दिसा दिसा ताची दुसरी पिलां आसलीं भाव भयणां तीं खंय उबोन वेतालीं, पूण हें त्याच गोटेरान धुल्लें. तरी आसतना तें म्हणटालें, हांव चड वयर उपतलें, मळबाक दोत्तलें. पूण ताचींच भाव भयणां
एक दुसरी पिलां गोणयेची ती उबोन गेली पूण हें आजून देखून गोटे रांदूच उरलें. तेन्ना हूंय एक गोणी ते पिलाचे आवयन गोणयेन खंय म्हणलें, बाये तूं पयलें मळब दवरूंक सोदताय जाल्यार हो गोंटेर सोड. हो गोंटेर जरी तर तूं दवरून आसा जाल्यार तें मळब दवरूंक तूं केन्नाच पावचें ना. कितेंय तरी तुवें सोडूंक पडटलें आनी तेन्नाच की तुजी आवडे तुजी सपनां आसात ती साकार जातलीं. तेन्ना खंय ताणें बोड घेतलें आनीक त्या गोंडेरांतलें उडी मारली. तेन्ना खंय तें उबोंक शिकलें आनी उबोन खंय मळबार वयर वयर उबोंक लागलें. आयज हीच गूण दर एकल्याक आमकांय तेंच सांगता. जरी तर आमकांय कितें करूंक जाय, वयर वयर उबोंक जाय, की रीत भाशेन आमच्या भावार्थाच्या जिवितान आमी बी कितें तरी सोडूंक जाय. जरी तर धरून रावलीं जाल्यार आमच्यान वयर वयर उबोंक जावचें ना. हें म्हणटा आसतना देव सदांच आमकां सांगता कितें सोडचें. संवसारी वस्तू, आमचें वायट जिवीत, आमची पातकां हें सोडूंक जाय. पूण आयज जरी तर शुभ वर्तमानाचेर नदर मारल्यार जेजू मारिया मागदलेनाक म्हणटा, तूं म्हाका धरून रावूं नाका. तशें जाल्यार जेजूक धरून रावप वायट काय? आनी जेजून मारयेक कित्याक म्हणलें काय म्हाका धरून रावूं नाका म्हणून? आमी सगलीं हांगासर मिसान वांटो घेता, ओत्मीक जिवितान वाडटा, तेन्ना आमी देवाक धरूंक सोदता गोट. जाल्यार होच देव सांगता म्हाका धरून रावूं नाका. तशें जाल्यार देवाक धरप वायट काय? कितें जेजू सांगूंक सोदतालो काय? पळयात, मारिया मागदलेन जेजूची चड लागीं आसली. जेजू कितें उलयतालो तिका बरें दिसतालें. जेजू कितें करतालो तें पळोवंक बरें दिसतालें. जायते जाणांक तो मिलाग्री ओचुऱ्यां करून बरो करतालो. जेजू सांगता भोवंक तिका बरें दिसतालें. हो वेगळोच मनीस, हो देव, हाचे लागीं जायतें आसा जें जिवाक एके भाशेन शांत समाधान करता. पूण आतां अकस्मात एके भाशेन ताका कोश्टाचें मरण आयलें. ताका फोंडान निकिपिलो आनी थोड्याच दिसांनी खबर जाली तो नाच म्हूण. कित्याक सैनिकांक, रोमकाराच्या सैनिकांक, जुदेवाच्या यादनिकांनी तांकां पयशे दिवन सांगलेलें सगल्यांक खबर घालात की जेजूची कूड कोणें तरी वेल्या म्हणून ताच्याच शिसांनी. आनी हें म्हणून आतां तो ना समाधीन. ताका कोणें खूंय वेलो काय हें ती चिंतूंक पडली. जायती एके भाशेन जेजूक ती लागीं आसली. दुखी कोतीन बुडलोली आनी जेन्ना समाधीन आयली तेन्ना ताची कूड मेळोंक ना. ती चिंतूंक पडली कोणें वेली काय, कोणें वेली काय. ह्याच हुस्क्या कोतीन ती आसली. तेन्ना पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तिकाच मेळटा थंयसर, पूण ती तिका वळखूंक विसरता. पूण जेन्ना तिका कळटा हो म्हजो गुरुजी, राबोणी म्हणटा तिका, आनी ती एके भाशेन गोळी जेजूक धरून रावली जायत, तेन्ना जेजून तिका म्हणलें म्हाका धरून रावूं नाका. कितें सांगूंक सोदतालो काय जेजू? जेजू जेन्ना म्हणटा म्हाका धरून रावूं नाका, जेजू तिका सांगूंक सोदतालो की एके भाशेन तिचो जो संवसारी मोग आसलो तो घेवन तूं म्हाका धरून रावूं नाका. कित्याक संवसारी मोग सदांच वाडटा जेन्ना हांव पळयतां, जेन्ना आयकतां, तेका भोगतां, संवसारांत अनुभवतां, आनी त्याच पासून तो संवसारी मोग. देवीक मोग पळे नासतना देखून भावार्थाचे नदरेन मोग वाडयता. तो मनीस ना थंयसर, पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी, कानांनी मनशाक हे भाशेन मोग करूंक आदात. आनी हो एके भाशेन जेजूक जाय आसलो मारिया मागदलेनाक देवीक मोग केलो. कित्याक आतां जेजू हांगासर आसचो ना तांचे चडशी. ती ताका पळोवची ना, तो तांचे सांगा थंय भोंवची ना. तशें जाल्यार ती ताचो मोग करपाचो सोडून दितली काय ना. हें की जेजू सांगूंक सोदतालो. आतां जो संवसारी मोग आसा तो सोडून दिवन देवीक मोग
मोगान तूं म्हाका दवर जो मोग एके भाशेन पडे नासतना लेगून बावार्थाचे नदरेन मनशाक मोग करूंक आपयता आयको नासतना लेगून मनशाक मोग करूंक आपयता तो मनीस हांगासर ना जायत पूण जाणा बावार्थ आसा हो बावार्थ मनशाक आपयता आनी हेंच जेजूक जाय आसलें मारयेच्या जिवितान हो बावार्थ हो देवीक मोग भितर सरलेलो आनी हेंच देवीक मोग एके भाशेन तिका बावार्थाचे वाटेन वाडयतलो आसलो जेजूचो मोग करूंक तिका वाडयतलो आसलो कित्याक ना तर मनीस जरी तर संवसारी मोग घेवन रावलो जाल्यार फकत संवसारी वस्तूचे जावं ते हांव ताका पळयतलो तेन्नाच म्हाका मोग येतलो हांव ताका आयकतलो तेन्नाच म्हाका मोग येतलो तो मनीस जरी तर हांगा आसतलो तेन्नाच म्हजो मोग वाडटलो ना देवाचो मोग देवीक मोग जो पळे नासतना लेगून बावार्थाचे नदरेन मोग वाडयता तो मनीस ना पूण बावार्थान त्या मनशाक ओ देवाक अनुभवूंक आदार दिता असलो मोग घेवन मारिया मागदालेन जेजूक धरूंक जेजू आपयतालो तेन्ना आयज जेजू आमकां कितें सांगता काय आमकांय तो तेंच म्हणटा धरून रावो नाका कितें धरून रावो नाका काय जरी तर देवाचो आनी पेल्याचो मोग करता जाल्यार हांवेनूय बी कांय वस्तू सोडूंक जाय पयली सुवातेर देवाचो मोग करता तेन्ना हांवें जाय ती आड विचार सोडूंक जाय कसले ते आड विचार काय मनशाक जरी तर देवाच्या मोगान वाडूंक जाय जाल्यार मनीस म्हणटा हांव जाय तें करता मागणें करता मिसाक वेता कितलीशींच मागणी उचारता पूण हो मोग देवाचो मोग करता तेन्ना हांवें आड विचार आसा ते सोडूंक जाय कसले ते विचार म्हज्या जिवितांत वायट आयलें देव म्हाका बरो करिना म्हाका पिडा आयली देव म्हाका बरो करिना जरी तर म्हजो मोग देवाताय म्हज्या जिवितांत वायट आसा येता पिडा येता ताचेर जरी तर तपासता जाल्यार हो मोग आजून देखून संवसारीच आसा कित्याक म्हजेर वायट येयलें देव म्हजो मोग करिना न्हूच तें पूण म्हाका उमकेंच मेळ्ळ्यार जें हांव मागता तेंच मेळ्ळ्यार म्हाका मेळ्ळ्यार म्हाका कळोन येतलें हो देव म्हजो मोग करता जावं ती म्हाका उमकीच वस्त मेळ्ळ्यार हांव जाय तो तें मागता देवा तूं म्हाका ही वस्त दिता जाल्यार म्हाका कळटलें तूं म्हजो मोग करता तशें जाल्यार म्हजो मोग आजून देखून संवसारीच आसा एक एक फावटी देवाचो मोग संवसारांत म्हजो एके भाशेन काला आसा पूण सैतानाची पदवी चड आसा आनी हांव कितें म्हणटा काय घरांत कितें आडयें तिडयें जालें जाल्यार चल घरांत जाय ती किमसां येयलीं एक दीस अरे आमचेर कोणें कितें तरी केल्लें आसा वायट केल्लें आसा देवाचो मोगाचेर म्हजो भावार्थ कितलो काय सैतानाचे पदवेचेर भावार्थ म्हजो चड म्हज्या घरांत कोणें तरी कितें केलां ताचेर म्हजें पयलीं नदर वेता थंयसर भावार्थ येता देव म्हजो इतलो मोग करता ताचेर भावार्थ ना तशें जाल्यार म्हजो मोग देवाताय मोग आसा तो फक्त संवसारी मोग देवाचे पदवेचेर म्हजो मोग ना पूण सैतानाचे पदवेचेर आसा आनी हें करता तेन्ना म्हाका देव हुस्कायता हो मोग असलो संवसारी मोग हांवें सोडूंक जाय असल्या मोगान तूं म्हाका धरून रावूं नाका म्हजो मोग करताय जाल्यार देवीक मोगान कर आनी तो मोग घेवन म्हाका धर जायते फावटी इगोर्जीन देखून असलें धोरण येता कसलें काय तें ना हांव पाद्रीच्याच हातांतलो कुमण्यांव घेतलो कित्याक तो सारको माद्रीच्या दुसऱ्याच्या हातान घेता तो कुमण्यांव सारको न्ही म्हजो मोग आनी म्हजो भावार्थ कसलो काय पोलको भावार्थ तसो जाल्यार हो संवसारी भावार्थ असले भावार्थ आयज हांवें सोडून दिवंक जाय असलो पोलको मोग हांवें सोडून दिवंक जाय आनी जो मोग खरो आसा जो भावार्थ खरो आसा त्या मोगान त्या भावार्थान हांवें देवाक धरून रावंक जाय आनी हेच भाशेन देवाच्या मोगान हांव वाडटलो जरी तो देवाच्या मोगान वाडटलो जाल्यार अशें करूंक देव आपयता जाल्यार पेल्याच्याय मोगान वाडटलो जाल्यार थोड्यो वस्तू हांवें सोडून दिवंक जाय ज्यो आमच्या जिवितान एके भाशेन कांय संबोवन जे आमकां आडायतात पेल्याचो मोग करून कसलो तो पयले सुवातेर
जायते आज कुटुंब एके भाशेन अडचणीक सांपडले आसात. पूत काजार जाला, धूव काजार जाल्या, पूण कितें आवय बापूय पुताक आजून देखून चिटकोन आसात, धरून आसात. ताका ताची गोरकान आसा, ताका ताचो गोरकार आसा, तांकां आतां सत्य आसा, पूण आवय बापूय तांकां धरून आसात. आनी तेन्ना की घरांत जायते वयर सकयल जाता, त्या वेळार आवयन बापायन पळोवंक जाय म्हज्या भुरग्याक आतां सत्या ताणें ताच्या जिविताचें पावल मारलेलें आसा, जावं तें चेडूं वो चेडो. हांवें सोडूंक जाय, ओय सदां काल न्ही, पूण तांकां फावो ती सत्या फ्रिडम हांवें दिवंक जाय. तें म्हणटाना गोरकारान आनी तेच भाशेन गोरकांनीन एकामेकाक सत्या दिवंक जाय, चिटकून रावंक जायना, पोजेसीव जावंक जायना. तूं हाचे लागीं उलय नाका, तूं थंयसर उलय नाका. आनी जेन्ना पोजेसीव जाता तेन्ना जाय ते काजारी जिवितांतूच एके भाशेन ते वादोळाक सांपडटा. हांव चिटकोन रावतां, धरून रावतां, तूं हांगासर वचूं नाका, हें कांय नाका, तें घाली नाका, हाचे लागीं उलय नाका. पोजेसीव जावन कितल्या काजारी कुटुंबांनी आयज तुफान सांपडलेलें आसा. आनी तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत जेन्ना आमी कुटुंबान एके भाशेन भुरग्यांक चड धरून रावता, त्या भुरग्यांची सारकी वाड जायना. तांकां फावो ती सत्य आमी दिवंक जाय. देव आयज आपलीच बरी इश्ट आसली मारिया मागदलेनान तिका सांगता, धरून रावं नाका. कित्याक जेन्ना हांव वायट तें सोडटां आनी बरें तें दोत्तां तेन्नाच की आमचें संबंद बरें जातात. आयज आमी ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेताना देवाचें उतर जें आमकां सांगलां तें आमच्या जिवितांत पाळूं आनी होच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कृपा घेवन आमचें जिवीत फळादी करूंक दवर एकल्या कृपा मागुया. सगळीं जागी जावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूचे पुनर्जीवनपणाचे वाटेर परचेक सदांच चलूंक तांकां उर्बा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सगळ्या नागरिकां खातीर प्रमाणीकपणान वावरूं तांकां बळ दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. पुनर्जीवन जेजूचेर आमचो बावाट दवरून आनी ताचो पोरजोळ आमच्या जिवितांत फांकारूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. ह्या मिसान जॉन उर्बान मास्कारेनस जाणेन हें इंतेसांव भेटयलां ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर बागियोंत आंतोनीचे विणवणेन सुबां आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दर बाबा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Oh
सगळीं उबी रावया. मोशा बाबा भयणीनो, मोशें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोनवाडायन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सुर्गीच्या सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. हें मागता हांवच्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण ओदी करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरूंक ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सुर्गीचे सूर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बाबा, कोरोस तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gun porgotuja. Gesù melo, Gesù живот zala, Gesù novianie tolo.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आम्हा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारली जे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा फिलिप नेर आमचे गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हांगासर हाजीर आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरपतात कोण पिडेंत आसात कोण नोकरी सोदतात जिविताच्या प्रश्नांनी घुसपल्लीं आसात तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागयोन दवरमता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मुई मागावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एक मणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलें प्रार्थन हात जोडून दीत दवरून म्हणुया आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं आयज आमकां तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां गोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुटेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमान तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्या शांती सुद्दां खाल तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतको देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतको देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानान एक होमोडीक देणें तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो मायेमोग आमकां चाखूंक दिलोय. तर आतां आमची काळजां स्वर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. ह्या मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे व्हड उपकार. सोय सोय सर्वेस्परा. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्योंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुदा. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मूळ. बोर म्हजें मौन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काडीस प्रिती मोगान. आनी चोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोतीपरीत काडीस तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोन येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे उस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. ओचऱ्यांच्या बागेंत तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजूतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंतीन जेज सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. आमेन. गेल्या त्या मंगळारा दीस आमचें धर्मदान जालां. 30,02,790 रुपया. आनी तेच भाशेन भाग्योंत आंतोनीचे आनी जेवाजाचे मुर्तीन जे आमकां धर्मदान आयलां तें 40,03,460 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालचो.